2017 ह्या आमदारान सांगिल्ले जो कुडचडेचो बस स्टँड आसा थंय फ्री वायफाय दिता म्हणून. आज फ्री वायफाय मेळटा? खंय तरी तांणी म्हयनोभर चालू केले, पूण आज ते वायफाय आसा? गेल्ली 5 वर्सां हे आमदाराक विचारात वायफाय खंय गेले. सारकें एक नंबर फटींग. बारीकसो एक इन्सिडेंट सांगता. सर आमी डोर टू डोर करता आसतना काल एक घरान आमी भितर सरले आनी वायट दिसलें म्हाका आनी हांव मुद्दम सांगता मिडिया भाव आसात हांगा हे रिकॉर्डार येवनी. एका घरान हांव भितर सरलो आनी तिची धूव त्या घरान आशिल्ली आनी तिने सांगले की आपली आई इम्पॉलाला कामाक गेल्या. जेन्ना चौकशी केली तेन्ना कळ्ळें ती आमची आई कुडचडेची आई या निलेश काब्रालाच्या ऑफिसान गेल्ली 10 वर्सां कामाक आसा. तेज्या ती ऑफिसान काम करता. पूण जेन्ना त्या धुवेन म्हाका घरा भितर व्हेलो आनी घराची परिस्थिती दाखयली, तिचे अक्षरशः जे रूफ आसा ते पडपा आयला. पावसान त्या घरा भितर उदक येता आनी तिने मेडी लावन दवरिल्ली आसा. सो हो आमदार ज्याच्या ऑफिसान आमची कुडचडेची आई जर तर काम करता गेल्ली 10 वर्सां, तिची जर हो काळजी घेवपाक शकना जाल्यार बाकीच्या जनतेची कितें काळजी घेतलो हाजे म्हाका दिसता तुम्ही ह्या फावट विचार करपाक जाय.